जेन्ना आमी काँग्रेस एकत्र आसा अशें म्हणपाक शकता आतां सध्या, हय हय म्हणटा कित्याक म्हणटा सगळे कडेन आसा. कित्याक प्रत्येक कडेन पळयता आमी काँग्रेसीचे दोन ग्रूप देशांत पळयता. आसा, कर्नाटका आसा, गोंयांत ना, हांव स्पेसिफिकली गोंयचे म्हणटा. गोंयान प्रत्येक कडेन तुमचे दोन ग्रूप दिसता. तुमी जे जाग्यार आसता अध्यक्ष नासता, अध्यक्ष आसा तुमचे कांय सपोर्टच ना, नासता. तशें कांय नासता. हांव मागीर कित्याक इश्यू खूब जाल्ल्यान कितें जाता वेगवेगळे कडेन वयचें पडटा. आनी हांव मोस्टली कितें जालां आतां मोस्टली कॉन्स्टिट्युन्सीज हें केल्ल्या कॉन्स्टिट्युन्सीक मातशें हें घेतलें लक्ष घातल्यान हांव कॉन्स्टिट्युन्सीक कॉन्सन्ट्रेट केल्ल्यान कॉन्स्टिट्युन्सीक मात जास्त इश्यू असल्यान म्हाका थंय रावचें पडटा. कित्याक तुका खबर कॉन्स्टिट्युन्सीचो मेजर इश्यू आसा तो सभापती पळय आसा पळय तो रमेश चौटा कितें कितें करीत आसता म्हणजे त्या थंयच रावचें पडटा म्हाका कॉन्स्टिट्युन्सी सोडपाक मेळना. तेन्ना पूण पणजे येयल्ले फावटी पळयता आमी सेपरेट जावन ग्रूप इवन सेलेब्रेशन सेपरेट जालें तुमचें जातना. कांय ना, सुरवातेक सावन सकाळी रोवण्या कित्याक गॅप ऑफ कम्युनिकेशन जालें, कॉल्स लेट पावली. थोडे जाण कितें सकाळी थोड्यान कितें केलें इमिडिएटली मेसेज मेळनाका डायरेक्टली काँग्रेस हावसां आयले आनी थोड्यान मागीर कितें केलें थोडे येयनासले मागीर सांजची करया म्हणून ठरयलें. ताका लागून मातशें गॅप ऑफ कम्युनिकेशन जाल्ल्यान मातसो डिफरंट सेलिब्रेशन जालें इतलें आनी कांय आनी काँग्रेस वॉरियर्स म्हणून कितें तुमचो सेपरेट ग्रूप हो काँग्रेसांतलो? ना काँग्रेस ग्रूप तसो कांय ना. ज्या वेळार आमी कोवीड टायमार आमी खबर आसा कोवीड टायमार जेन्ना अशें सेन्सिटीव हें आसलें वातावरण आसलें सारकें कितें डेंजर सारकें वातावरण जालें त्या वेळार आमची एक टीम आसली. हांव वरद माडोळकर, साईशा रोस्कर, अर्चित नायक, विवेक डी सिल्वा आनी अशे खुबशे भुरगे आसले. तेन्ना आमी कितें केलें आमी 2 एम्बुलन्स हाडिल्ल्यो कोवीड टायमा वेळार कोवीड टेस्टिंगाक आनीक कोवीड वॅक्सिना खातीर लोकांक व्हरपा खातीर. तेन्ना कितें जालें तेन्ना आमकां लोकांनी आमकां काँग्रेस वॉरियर्स म्हण नांव दिल्लें, गोवा काँग्रेस वॉरियर्स म्हण. आनी ते सगळें न्यूज पेपरान हाडलें की आज हे गोवा काँग्रेस वॉरियर्स आहा ते लोकांक हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन पावयतात, वार्डांत ऑक्सिजन पावयतात, गाड्यांत ऑक्सिजन पावयतात. वेगवेगळे गरजी आसल्यो तेन्ना ज्यो म्हणजे ग्रोसरीज आयटम्स आमी लोकां कडेन पावयताले, मेडिसीन आयटम पावयताले. तेन्ना एक आमकां लोकांनी एक टायटल दिलें गो वॉरियर्स म्हण. आनी ते वॉरियर्स आमी तें नांव चालू आसा आमचें आनी तेतून कांय वेगळें ना. म्हणजे अध्यक्षाचें डिसिजन आतां सगळे म्हणजे पार्टीचे कार्यकर्त्यांक मान्य आसतले जे डिसिजन अध्यक्ष घेतलो जावं पार्टीचे टॉप मोस्ट लिडर जे घेतले ते? हय आसतलेच. कित्याक जेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा तेणीच बायंडींग आसता कित्याक ताका वयल्यान दिल्लीसान इन्स्ट्रक्शन आयिल्ले आसतात. मागीर कसलो प्रोग्राम आसतो तेजे दिल्लीच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर किंवा हांगा गोंयचे कितें इश्यू आसते जे PCC आसा ऑफीस बेरर्स जावं बाकी मेंबर्स तांकां घेवन ते करप आसता आनी तेजे वयल्यान ते सगळ्यांनी एकवटान तो डिसिजन जाता आनी ते करतात. म्हणजे काँग्रेस पक्ष हो एकत्र आसा अशें म्हणपाक शकता आमी? हय 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 फक्त कितें आमचे कितें विशय खूब जाल्ले आतां BJP सरकार तुका खबर आसा कितले इश्यू लोकां खातीर करून दवरल्या आनी रस्त्या लागून लोकांक झगडचें पडटा, लायटी लागून लोकांक झगडपा पडटा, उदका लागून लोकांक झगडपा पडटा, हॉस्पिटला लागून लोकांक झगडपा पडटा, कित्याक बसी लागून झगडपा पडटा, रेल्वे लागून झगडपा म्हणजे खूब विशय खूब आसल्यान कितें जालां वेगवेगळ्या कडेन वचून ते विशय घेवचे पडटात. सरकार समज बरो सारको काम करता जाल्यार आमकां वेगवेगळे विशय घेवपा पडना आनी कमी जाताले विशय.